मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सो रेडी जाला वचपाक डॉक्टराकडे. आयज आपयला आनी हांगासर आसा म्हजे ब्लड रिपोर्ट. तो ब्लड रिपोर्ट काल येयल्लो आसा आनी सगळें बरें आसा. ब्लड अशें म्हणटा न्ही, शुगर पाणी सगळें बरें आहा म्हणटा तशें. सो ब्लड हेमोग्लोबीन सारकें आहा आनी युरीन बीन टेस्ट केले न्ही, सगळें रिपोर्ट बरो येयल्लो आसा. सो आयज वयता आमी दाखोवपाक आनी आयज सोनोग्राफी आसा. ओके, सो पिशवी घाल. पिशवी घाल. आनी आज शिव ना, शिव इव्हेंटाक आसा. सो आकाशाक धाडला, आकाश येयला. ओके, कितें रे? हाय गाय वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. येता बाटली घे रे, उदका बाटली. तू फक्त काय कामाचो ना, बाटली घाल म्हणटा गेलो. सो उदकाची बाटली घेतला. डॉक्टर म्हणपालो उदीक चड पिवं म्हणपालो. ते सोनोग्राफी करता न्ही ताका लागून. ओके, चला भायर सरता. पळयता थंयसर काय व्हिडिओ बी शूट करचे ना हांव, कित्याक शिवना न्ही ताका लागून. तो असला मातसो बारीक बारीक व्हिडिओ क्लिप करपाचो. ओके, चला भायर सरता. गाडयेन जागो हा रे, केला गाडी जागो केला. आमच्या गाडीन पळया गोडाऊन जाला हांगासर, सगळें सामान. आनी हे गोडाऊनान हेका बसयला अर्धे सामान सगळें. बस थंयसर तूं, चल. आनी आयज वेदर सामको बरो आहा, वत ना न्हू रे. हय, चल. वत बीन कांय ना, सामकें दमट आहा, पण गरमी खूब आहा. आनी आकाश आकाश हाय म्हण सगळ्यांक. ओके, चला. थंयच मेळटा पळय कितलें काडटा. तूं व्हिडिओ काडटा रे ऋत्वीक? ऋत्विकाय सांगता हांव व्हिडिओ काड म्हणून, पळया कितें काडटा पळया. ओके, चला. ऋत्विकाक वाज येता खंय न्हू रे, वाज येना. सो आतां बसला आमी सोनोग्राफी करपाक. आतां डॉक्टर येवंक ना आनी आयज न्ही खूब टायम जालो हांव, एक जावपा येयली. खूब पेशंट आयज. पळोवया घरांतल्या ती शूट करतलो न्हू रे. सो जालें आमचें. आकाश रावंड रावंड वाजयलो. खूब तेंप जालो आयज, खूब लोक आनी चडशे लोकांचे आयज सोनोग्राफी आसलेलें. ओके, सो तुमकां घराचो मेळटा. ओके, चला. पावली आमी घरा. भूक लागला, जेवया म्हटलें. आयजचें स्पेशल दाखयता. आयज आसलेले स्पेशल चिंतलेले करया म्हणून बिर्याणी. बरें जालें ती बिर्याणी करूंक ना आयज, फणसाची बिर्याणी. म्हाका हांगा लेट जालो आनी ते आनी बिर्याणी म्हटल्यार तुमकां खबर आहा खूब व्हडलो प्रोसेस. आसूं म्हटलें. सो आयज चिंतलेलें राव रे. सो आयज चिंतलेलें कच्चे फणस आहा न्ही, उकडून दवरलेले फ्रिजीन. सो ताका तिसऱ्यो घालून करया म्हणून करी. सो आयज जेजे कडेन हांव नुस्तें ऑर्डर करता पळय, पयलीं जाल्यार सकाळीं उठून 8 सुमार घालता नुस्तें बीन. आयज तिसऱ्योच ना, जेन्ना जाय तेन्ना तिसऱ्यो मेळना. सो मम्मी म्हटलें सुकें सुंगटां घालून कर. पण सुकें सुंगटां घालून केलें न्ही म्हणजे बरें जायना न्ही गे. तिसऱ्यो तिसऱ्योच पडल्यार बरें जाता. सो मागीर म्हाका एक कमेंट केल्लें की खंयचे सायट ते जे हांव नुस्तें ऑर्डर करता ते सायट बीन कांय ना. तो न्ही पर्वरी चौगम रोडार बसता नुस्तें घेवन, तेंचें नुस्त्याचें हें आहा. सो जे पर्वरी कोण लागीं लागीं आहा पळय तांकां तो डिलिव्हरी करता घरा कडेन. सो मातशें एक्सपेन्सीव आसता हेजे, एक 50-100 रुपयांनी मातशें चड आसता. ओके, पण केन्ना इमर्जन्सी ओके तेडे ऑर्डर करपाचें. पण अशें तेजी सायट ना. हांव तुमकां नंबर दिता. इफ कोण पर्वरी बीन आहा न्ही, तुमी ते एडे ऑर्डर करा. तो पर्वरी डिलिव्हरी करता घरा कडेन हाडून दिता. ओके, सो अशें सायट बीन अशें कांय ना. कितें रे? हय. सो राव. सो म्हटलें आतां जेवया, भूक लागला. डॉक्टरान कितें कितें सांगलां हें तुमकां मागीर सांगता, पयलीं जेवून घेता. भूक लागला सारकें. आनी खूब वेळ बसून बसून न्ही थंयसर फाट दुखलें आयज. इतले तेंप केन्ना जावन लेट जावंक ना आमकां. हें फस्ट टायम इतलें लेट जालो आमकां. सो दाखयता तुमकां हेजें स्पेशल. आनी बिर्याणी गरम करपाक. काल हें आसलेलें न्ही ईद, तर आमच्या नेबरान काल शीर कुर्मा आनी बिर्याणी चिकन बिर्याणी. सो काल आमी शीर कुर्मा खालें, बरें केल्लें. बिर्याणी आयज गरम करून हेका दिता रे तुका. तो कालच्यान तो म्हणटा बिर्याणी. जेन्ना हांव घरा बिर्याणी करता पळय तेन्ना हात लायना. कोणें दिलें बीन न्ही जाल्यार खावंकूच दिसता. तो म्हणटा आयज खायनाका म्हटलें, सोमवार फाल्यां खा म्हटलें. ओके, सो हें पळय चिकन बिर्याणी आनी कच्चे फणस आनी सुकें सुंगटां घालून की सुका रे मगे. आयज सुका केला आईन. अशें मातशें चड सुका ना, मातशें आसा ग्रेवी. बरें जाता. म्हणजे तिसऱ्यो पडल्या आनी कितें सांगू तुमकां, चाटून खावपाचें हांव. हें पळय सुकें सुंगटां घातलां आनी हें तुजे कच्चे फणस. सो हांगासर करता ऑमलेट करून घेता हांव. म्हाका
सो ऑमलेट करता का दाखवा ऑमलेट सो ऑमलेट करता शिवना जशें तुमकां सांगला शिव इव्हेंट आहा शिव जेवपाक ना ओके जेयता हांव मागीर मेळटा तुमकां आनी डॉक्टरान कितें सांगला पळय तुमकां सांगता मागीर हांव ओके न्हू रे चला मागीर मेळटा चला सो जेयली आमी आनी आतां येयला व्लॉग एंड घेवपाक तर तुमकां सांगता डॉक्टरान कितें सांगलें तें आनी काल जे हांवें पयर ब्लड टेस्ट केल्ले पळय ते रिपोर्ट सामके बरे आसा युरीन आनी हेमोग्लोबीन बी सगळें बरें आहा ओके ते एक टेंशन जालें आनी जेन्ना म्हणजे चॅकअप करताले डॉक्टर तेन्ना ऋत्वीक बसलेलो खुर्चीर मागीर जालें म्हजें चॅकअप करून मागीर हांव उठलें जशें हांव उठलें होय उठलो पिशवी घेतलें आनी म्हाका सांगता मम्मी चप्पल घाल तो डॉक्टर पळोवन शॉक जालो तो म्हणटा पळय ऋत्वीक बरो कॅर घेता खंय आतांच हय म्हटलें कॅर घेता म्हटलें घराडे आनी घराडे म्हाका खूब हेल्पींग करता म्हटलें त्या डॉक्टराक आवडलें म्हणजे तेणें पिशवी बीन घेतलें म्हाका सांगपाक पडोंक ना ताका पिशवी घे रे म्हणून ताणें पिशवी घेतलें आनी म्हाका सांगता चप्पल बीन घाल खंय रे बरो कॅरींग जालो तो बसला हांगा बस बरो कॅरींग जालो तो आनी हांवें सांगलें डॉक्टराक न्हू हेणें म्हाका सांगलेलें न्ही बेबी कार्ड म्हणून म्हाका सांगतालो डॉक्टराक सांग बेबी बेगिना भायर काड सो हांवें सांगलें डॉक्टराक डॉक्टर तो म्हणटा असो बेबी बेगिना भायर काड डॉक्टरान कितें म्हटलेलें आसूं रे मातशें थोडे दीस मातसो बरो व्हडलो जावं न्ही खंय मागीर काडया खंय ओके सो जालें मागीर आज सोनोक हां ते मागीर तो सोनोग्राफी करतना बारीकशे तुमकां विडियो हांवें ते क्लिप रितीकान काडलेले मागीर डॉक्टराक विचारलेलें आमी काडून पळयलो कित्याक खबर आमी बारीक बारीक कॅप्चर करतात कित्याक रितीव टायमार हें सगळें करूंक ना आमी सो आतां आमकां एक चान्स मेळटा बारीक बारीक आमी विडियो क्लिप काडटात सो तो बेबी एकदम फिट एंड फायन आहा म्हणटा पळय तशें आसा बरें मुवमेंट करता ओके आनी दाखयलें हेका पळय म्हणून ऋत्विकाक पोले बिले सामके मोटे आहा खंय डॉक्टर म्हणटालो आनी हात तेणें अशेंच धरला काडात ना सकल तुमकां दिसता आसतलें ते विडियोन हात अशें काडात ना आमी रावल्ली डॉक्टर रावल्लो हात काडात ना आनी पोले बीन मातशें मोटे आहा खंय बरी दिसता आयकोंक न्हू ऋत्वी हेणें पयलें आयज आनी कांय ना सगळें जालें बरे भशेन आनी पळयात फोटोज 8 मंथाचे सोनोग्राफी ओके 8 मंथ सोनोग्राफी आसा जाल्ले आसा आनी डॉक्टरान म्हणपा लागलो जेन्ना तुका पेन जालें मागीर ब्लिडींग जालें नाजाल्यार उदक बीन गेलें जाल्यार यो म्हटलं हॉस्पिटलान ते सांगूंक शकना आतां केन्ना कितें जाता तें ताका लागून आनी मेन थींग म्हणजे काल हांवें बॅकपॅक केल्लेलें आहा आनी डॉक्टरान हांगा लिस्ट दिला म्हणजे कितें कितें कॅरी करूंक जाय सो कालूच हांवें बॅकपॅक केला न्ही सो हांगासर सगळें जे हांवें सगळें पॅक केलां पळय तें सगळें डॉक्टर हांगा बरोवन दिलां फायलीन फक्त उरला एकूच की हें बाथ टब आमी हाडूंक जाय खंय सो ते एक उरला ते आतां म्हाका एमेझॉनासून ऑर्डर करचें पडटलें आनी हाडचें पडटलें सो हांगा बेसीन आनी बाथ टब बेसीन तें हाडलां आमी बेबीचे ते कपडे बी वॉश करपाक ताका म्हणटा बेसीन आनी तें आसा फक्त बाथ टब एक ऑर्डर करतलें हांव आनी बाकी सगळे टॉवेल सोप पावडर सगळें दिलां हांगा डॉक्टरान बरोवन नॅपीज क्लोथ ड्रेसीस रॅपर कॅप्स बॉनेट्स बुटीज मागीर क्विल्ट्स मागीर बाकी सगळें हांवें पॅक केल्लेलें आहा ओके आनी कांय ना आनी फॉर मदराक सॅनिटरी पॅड एक पॅक घे म्हटलां आनी ड्रेसीस जे म्हणजे मॅटर्निटी हे आसता पळय कपडे ते फीट करपाक बी सो इतलेंच डॉक्टरान बरोवन दिलां हें आमकां आतां कॅरी करूंक जाय सो काल हांवें पॅक केलां सो टेंशन कांय ना सगळें ऑलरेडी सगळें हांवें पॅक केलेलें आहा अशें कांय ना ओके सो दीस लागीं येयला खबर ना केन्ना कितें जाता तें न्हू ऋत्वीक रावला सारको केन्ना येता काय म्हणून न्हू उलय बरें आतां डॉक्टर सांगता तो बेगिना काड खंय ओके सो आनी कांय ना आयज म्हाका खबर ना जिवाक अशें पुरो पुरो दिसता थंय खूब वेळ बसून रावलें न्ही आनी म्हाका चड वेळ बसून रावलें न्ही फाट दुखता आनी थंय सामकें बसून आयज तुमकां सांगलें न्ही हांवें खूब रश आसलें म्हणून आयज ओके सो सगळें बरें आसा ओके सो सगळें बरें आसा रिपोर्ट बीन सगळें बेबी बीन सामको फिट एंड फायन आसा ओके आनी कितें म्हणटा रे खंय वयतलो सांजचो सांजचो गार्डना वयता काय खेळपाक ताका धाडटा आमी येता एकलेच आतां रातचें न्ही हांव आतां वॉकिंगे बी वचना म्हळ्यार जायना गर्मेन हांव अशें घरांत अशें पासय मारता तो वयता एकटोच गार्डनान सांगलां हांवें वचून बेगिना यो म्हण खेळोन चड लेट अशें रातचें काळोख अशें रावनाका काल गेल्लो तो येयलो बेगिना न्हू खेळोन हय सो आनी आयज वेदर सामको बेस्ट आहा वच ना अशें दमट आहा बरें खंय तरी अशी बिचार बी वचूंक बसूंक खंय दिसता पण शिवाक टायम ना ओके सो चला आनी कांय ना व्लॉग एंड घेता हांव आयचो व्लॉग इतलोसोच बारीकसो व्लॉग ओके तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please comment to subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय
सो काल न्ही हांवें व्लॉग घालूंक ना. काल 2 बड्डे आसलेले आनी आयज एक 2 बड्डे आसा. सो कालचो बड्डे हांव तांकां विश करता. नांव आसा बी इलेटेड हॅपी बर्थडे लोड्स फर्नांडीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे लोड्स फर्नांडीस. नेक्स्ट आसा नांव बीन चुकतालो सॉरी हां. बी इलेटेड हॅपी बर्थडे मायरा डी कॉस्टा ई परेरा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मायरा. आणि आयज आसा बर्थडे अलिंडा फर्नांडीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे अलिंडा फर्नांडीस. आनी एक आसा एडन फर्नांडीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एडन फर्नांडीस. यो Happy birthday and many blessings to you. May God receive some happy birthday. चला बाय. Bye.